दान तुका जेस नमान तुका जेस प्रणाम तुका जेस अवगळ सिद्धांत तुका जय जय तुका जेस हसान तुका अर्सिलो जाऊन जेस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बसया आम्ही एक साक्षामा ऐकूया. हांव प्रभा वमंजिरतावनो म्हजें दू UK आसलें शिकतालें शिकोन जाल्या उपरांत कामाक मस्त ट्राय करनासलें ताका आदल्या म्हयन्यांत UK NHSान काम मेळून तें आतां आदल्या हप्त्यान कामाक जॉयन जालां. ताचे खातीर मागल्या ब्रदर एलियासाक तशें सर्वां खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाक धन्य देवाक अर्गां दिता ताका काम फावो केल्ल्या खातीर आनी हांव ऋणी जावन आसा धन्य देवाक. हांव बेंडिक्टा आंजलो उरतावनु हांगासर मागण्याच्या मतीच्या मागण्या वेळार ब्रदर इलियासान सांगलें हांगासर एक आवय आपल्या कुटुंबा बसवत मागता म्हणून आनी निजायकी त्या वेळार मस्त समस्या आसली. म्हज्या भुरग्यांचे परगांवांत आसल्या म्हज्या भुरग्यांचे मस्त थंयसर कामाचे विशयंत आनी पण त्या टायमार तांकां गांवाक येवंक जाय आसलें कित्याक म्हज्या सुनेच्या भावाक काजार आसलें. ती दोगांच भुरगीं भावानी भयणी आनी थंयसर कोणी नातलें पूण तशें जाल्ले वरवीं म्हज्या सुनेन गांवाक येवंकूच जाय आसलें पूण ताका त्या टायमार ताका येवंकूच साध्य जालें नासलें. कामाच्या विशयेन ती अडकळ आनी त्या वेळार प्लेनाच्या विशयेन ती मस्त समस्या जावन आसलें आनी तीन पटी तांच्यो तिकेट्यो म्हज्या पुताच्यो आनी सुनेच्यो तीन पटी तिकेट्यो कॅन्सल जाल्यो आनी ती मस्त ती टेन्शनांत आसलीं. रात दीस हांव अकलासान उलो मारतालीं देवा तांकां हे पटी गांवाक येवंक पाव कर म्हूण. आनी त्या वेळार आनी सगळ्यांचे मागणे भाव जावन म्हजीं भुरगीं पयलें म्हजें सून आयलें गांवाक येवन बेंगलोर देंवलें बेंगलोर तावन बसार आयलें आनी उपरांत एक हप्त्या उपरांत 15 दिसां उपरांत म्हजो पूत आयलो आनी काजार जालें बऱ्या तरान ताच्या भावाचें 3 तारखेर काजार जालें. 5 तारखेर ते एकल्याच पाटींग गेलें पूण 2 दीस ताच्या कामाक खाली लेट जाल्ल्या खातीर ताका 15 दीस पनिशमेंट दिलें आनी 15 दीस घरा बसलें तें. त्या वेळार आमी देवाक उलो मारलें पूण मागीर बऱ्या तरान ताका काम नवें काम मेळ्ळें मिनिस्ट्रीन काम मेळ्ळें आनी तें बऱ्या तरान काम करतेत आसा. ह्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. दुसरी साक्ष ही पयली सुमार 3 वर्सां जावन म्हज्या फ्लॅटाचें इल्लेशें काम फ्लॅटाचें लिकेजेचें काम आसलें. 3 वर्सां जावन म्हाका टेन्शन दिलें. सकाळींच्या मागण्या वेळार ब्रदर इलियास आनी आमचे पवित्रात्म्याच्या पंगडाची सांदे आमचे खातीर मागतले. दनपरांच्या मागण्याच्या तेर्साच्या वेळार मागतले. हर एक दीस म्हजे खातीर मागतालीं आनी ते समस्या 3 वर्सां उपरांत आतां ते परिहार जाले म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां आनी देवाक हांव अर्गां दितां. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचें उतार आमी आयकुया. आमी चड जावन कातोलीक क्रिस्तांव म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हणटाना आमी हर एक दीस म्हणले बरी मिसाच्या बलिदानाक येता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवता. पूण थोडे फावटी आमी त्या कुडी रगताक थोडे फावटी महत्वय दिना. आमी मिसाच्या बलिदानाक फावो ते बरी वांटोय घेना आमी. देखून आज आमी प्रत्येक जावन जेजूच्या कुडी रगता विशयंत चड संगती आमी जाणा जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द्वितीनियम पुस्तकांत 8वो अध्याय 2 आनी 3 वाक्यां. द्वितीनियम पुस्तक 8वो अध्याय 2 आनी 3 वाक्यां ते अशें सांगता. सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांतर तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी ताचे उपदेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हणून सारकें समजून घेवच्या खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार
कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगड आसता वर प्रेज लॉर्ड तडेपटी आमकांय मस्त खसता म्हाका अंतर देव व्हरता न्ही गे आमची परीक्षा करता कशें इज्रायल परजेची इजिप्ताच्या गुलामगिरींतावन भायर हाडटा आसतना 40 वर्सांचे तांचे पैन आनी कश्टा मारी फात तांकां खालथे केले म्हणटा पवित्र पुस्तक प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर कोणें समजून घेवचे खातीर तुवें म्हळ्यार हांवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुखे वरवीं खालतो केलो प्रेज लॉर्ड इजिप्ताच्या गुलामगिरींतावन भायर हाडटना ताणें आडिल्ली कानावरी सगळीं मुग्दली तांकां भूक लागली कांय ना पूण थोडे दीस म्हळ्यार बुख्खे वरवीं तांकां देवान खालते केले प्रेज लॉर्ड कोणी मनीस कितलोय गरवी जावं दी पूण भूक लागल्यार पळय तो खालतो जातात प्रेज लॉर्ड ताका बुख्खे वेळार कांय मेळना जाल्यार तो कालें खावंक तयार आसा देखून पळय तांकां बुख्खे वरवीं तांकां खालतो केलो आनी तुका त्या पुर्वजांक कळीत नासलेल्या मन्ना दिवन तुका पसलो प्रेज लॉर्ड मन्ना म्हळ्यार सर्गीचें खाण देवदूतांनी खावचें तें खाण मनशांक ताणें दिलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया पोरण्या सल्ल्यान मन्ना दिलें नव्या सल्ल्यान ताच्यांत मांस दिलें आमकां प्रेज लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार मन्ना केल्ले देवाचें उतर सांगता जेजू मस्त बरी सांगता मन्ना केल्ले तुमचे पुर्वज पुरा मरण पावले पूण जो कोण म्हाका शेवता तो सासनाक जियेतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून आमकां तरेपटी आमच्या जिवितांत आज आमकां सगळें जाय बरें जाय पूण कश्ट मात्र आमकां नाकात पूण कश्ट येनासतना तुमी देवा सरशीं आयल्यात गे आज ना हर एकल्यांक तांचे कश्ट आसात जर म्हज्या जिवितांत म्हाका कश्ट नासले जाल्यार हांव बिलकूल देवाक वळखोंक वळखनातलो कित्याक जाय जाल्लें पुरो आसा मागीर देवाक काल्या घरादान करीचे आमी तले संगती तले चिन्ना आमच्या मोतीक येती आणली कोण ना प्रेज लॉर्ड पूण आमकां कश्टा मारी फाती खालते गेले कश्ट अनवरां पिडाशिडा निरासपण सलवणी तडेपटी रीण फारीक करूंक जायना तडेपटी असल्या संगतींनी आमकां देवान खालते गेले प्रेज लॉर्ड हालेलुया पूण एखाद्या आज आमी चिंतल्यार आमकां आयिल्ले कश्ट आमच्या बऱ्याक पडले नाजाल्यार इतल्या बऱ्या देवाक आमी वळखनातल्या इतल्या बऱ्या देवाचो आमी मोग करूंक कितले की पाटी पडते आमी कोण ना आज ह्या कश्टा वरवीं मात्र आज आमी देवाक वळखल्या प्रेज लॉर्ड हालेलुया पूण तो इज्रायल परजा तांकां 40 वर्सांच्या हातूं आपोवन व्हेल्यार तांकां जाय जाल्लें खाण दिलें मान्न दिलें आनी मांस खायना म्हणून पुरपुरतना ताका लोबे म्हणलें खाण दिलें मांस दिलें जाल्यारय ते केल्या उपरांत परतेक देवाक पुरपुरले ते प्रेज लॉर्ड एके फावटी आमकां कितलें दिल्यार एके फावटी देवाक पुरपुरता आमी पुरपुरता एके फावटी कितलें मेळ्ळ्यार एके फावटी आमकां पावना प्रेज लॉर्ड देखून द्वितीय पुस्तक 8वो अध्याय 14वें वाक्य सांगता द्वितीय पुस्तक 8वो अध्याय 14वें वाक्य तुजें काळीज गर्वान बरें अशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाचें रावोंक सत्राय गे प्रेज लॉर्ड हालेलुया पयलीं आयिल्ले कश्ट आमचे तावन काडल्यात कितले पटी आमकां पिडा शिडा आयली ती पिडा शिडा तावन आमकां भायर काडलां कितले पटी आमकां मतीक समाधान दिलां काळजा संतोश दिला जाल्यारय आमी एके पटी विसरात हांव देवाक देखून देवाचें उतर सांगता विसरान अशें रावोंक सत्राय गे प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड आदी आमी दुबळीं जावन आसल्या दुबळेपणांत आसल्या आमचे कोणी आमच्या घरांतलीं पुरा भायर गेलीं बायल्या गांवाक गेलीं आनी केलें गळोवन आमी इल्ले ग्रेस्त काय जोडली पूण वेता 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 वेताना आमी खंयचे कितें आसल्या म्हणल्यार आमी एके फावटी विसरून वेता प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून आमचें जिवीत फाटलें कितें आसलें कितें पाताक वायट तें मात्र आमी विसरचें पूण कितें कश्ट आसले आदल्या काळार आमी कशें जियेतले तें आमी विसरूं नजो प्रेज लॉर्ड ते जाल्यार देवाक अर्गां दिवंक एक 25 वर्सां पयले 30 वर्सां पयले तुमचें जिवीत पळयल्यार म्हजें जिवीत पळयल्यार आतांचें जिवीत पळयल्यार खंय थावन खंय गे आमी पावल्या प्रेज लॉर्ड पयल्या पळया आमच्या खंयच्याय इगर्जांनी वसा
एकच एक गाडी पळोवंक मेळनातली पार्किंगान खंय की न्ही अरे एकली सोलोन येताली नाल्यार बसार येताले आनी काल्यार येताले प्रेज द लॉर्ड आज 30 वर्सां उपरांत पळया केदें म्हटलें मैदानी पार्किंगाक पावना इतलेंच पळयल्या पुरो मनीस खंय ताणूं खंय पावला गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलेंत खाली तुमी दुसरें कांय पळयनाकात तुमच्या इगर्जेन वचून एक पार्किंग पळया आनी 25 वर्सांचें पार्किंग पळया खंय आहलें म्हणून तितलेंत पळयल्या पावता तर चिंता तांची घरां कशीं आसाचे तांचें जिवीत कशें आसाचें आज कितलो लोक देवान खंयच्या रितीन आमकां आशिर्वाद दिला बरें हें आसलें बारी बरें देवान आमकां आशिर्वाद दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून सगळें देवान आशिर्वाद दिला देखून आमी ताणें केल्ले उपकार विसरूं नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून द्वितीय पुस्तकांत 8वें अध्याय 16वें वाक्य सांगता देवाचें उतर सांगता पळया ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना खावून दिवन पोसलो तुका कलतो करच्या खातीर तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी शेवटी तुका बरें तें करच्या खातीर ताणें हें सगळें केलें प्रेज द लॉर्ड तर हें पुरो कालें केलें आमकां बऱ्याक पडशें केलें रोमाकाराचे पत्री आमी वाचतना ते 8व्या अध्यायांत वाचतना सांगता 8वें अध्याय 20 आनी 8 वाक्यांत सांगता हर एक संगती देव तुमच्या बऱ्याक पडशें करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमच्या फाटलें जिवीत कशें जातलें चिंता ना देवान आमकां कली पुरो आशिर्वाद दिल्यात म्हणून देवाक अर्गां दिवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून क्लियर सांगता ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलें मन्ना खावंक दिवन पोसलो प्रेज द लॉर्ड आज आमकां पळया कितलेय कानावर येना आनी कालें ना दुकोळ पडला आनी कालें म्हटल्यार पावस आयला पूण जाल्यार आमकां जाय जाल्लें कानावर मेळटा की ना देव वदकसून दिता की ना हर एक संगती आमकां दिता आजून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कीर्तनचो ग्रंथ आमकां सांगता 140 आनी 7 अध्याय Psalms 147 वर्सेस 12 आनी वर्सेस 13 12 आनी 13वें वाक्य इतलें पुरो तुका केल्ल्या देवाक तुवें कालें गरजेक म्हणून सांगता इतलें पुरो देवान तुका केलां न्ही देखून सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमाक म्हाका जालें आमच्या कुटाम प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट जेरुसलेम आमच्या कुटाम आमचें ल्हानशें कुटाम तें ल्हानशें जेरुसलेम तुज्या देवाची स्तुती कर तुज्या कुटुंबांत देवाची स्तुती कर तुज्या देवाची स्तुती कर शियोनांत शियोन म्हळ्यार कितें देवान वस्ती करचो जागो मंदीर देवाचें मंदीर शियोनान देवाची स्तुती कर कित्याक तुज्या दारवट्यांचे आड आंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल्ल्यान मात्र न्ही आमची भुरगीं खंय बरीं करून शिकल्यांत बरें करून केल्यात बरो दीस पडतो ग्रास जोडटात कांय तरी तांचें जिवीत सेटल करतात ते आमच्या भुरग्यांक डिपेंड जावन नात तुमचे भुरगीं तुमचेर डिपेंड जावन आसा ते ना हर एका भुरग्यांक तांचे दीस पडतो ग्रास दिवन देवान तांकां बरें एज्युकेशन दिलां जावंक पुरो तुमी खर्च केला जावंक पुरो तांकां तुवें दुडू केला पूण तो दुडू दिल्लो कोणें तुमकां सगळें काम करून घटाय दिल्ली कोणें ती जानवाय दिल्ली कोणें सगळें देवानंत न्ही आज तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवंक मोद दिल्ली कोणें देवानंत तांकां बरीं बरीं कामां कोणें दिलीं देवानंत दिलें सगळें देवानंत केल्लें आमचें म्हणलें कांय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कीर्तन तातूंत 14 आनी 15 वाक्या कीर्तनाचो ग्रंथ 147 14 आनी 15 वाक्या तुज्या शिमा भितर तो तुका शांती दे शिमा म्हळ्यार कालें तुजें बॉर्डर तुजें कंपाउंड आहा पळय तुजें बॉर्डर प्रेज द लॉर्ड तुजें बॉर्डर तुज्या सिमा भितर तुका शांती दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी उत्तम गोवन दिवन तुका दादोशी करता उत्तम काण दिवन तो तुका दादोशी करता संवसाराचेर तो आपलें उथार पाटयता धांव धावी तसो आदेशवती आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसारांत कितल्या बळादीक तरान हांव देवाचे उतार परगट जाते आसा सगळे संवसारांत आमी कातोलिका मात्र न्हय दुसरो कितलो की लोक आज समयाचे उतार परगट करता आमच्या की बळादीक तरान परगट करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून तातूंत कीर्तन 147 वर्सेस 19 and 20 19 आनी 20 वाक्य पळया 19 आनी 20 वाक्य
आपले उतार तो जाकोबा प्रगट करता. जाकोब म्हळ्यार कोण? आज तुझें नांव जाकोब. जाकोबाच्या बदला तुझें नांव घाल पवित्र पुस्तक वाचतना. प्रेज द लॉर्ड. आज कितें केलां तुका पळया, जाकोबाक प्रगट करता आपले कायदे तो आनी निर्णय इस्रायलाक कळीत करता. दुसऱ्या 75 राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्या 75 राष्ट्राक अशें ताणें करूंक ना. आपले निर्णय ताणें तांकां कळीत करूंक नात. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्या कितले लोक आसा आजुनी तांकां देवा विशयी कळीत ना, आजुनी जेजू विशयी कळीत ना. आजुनी पळय आमच्या पवित्र सभेक कितले विरोधपण करते आसात. सगळे आमच्या पवित्र सभा नाश करूंक म्हूण पळयते आसात. पूण आज मुसर कोणाकी कांय करूंक जावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आमची पवित्र सभा घट्ट आसा, देवान घडलेली ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मुखार आमकां सांगता पळयात तातूंत कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 10 अध्याय 16 ते 17 वाक्या. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 10 अध्याय 16 ते 17 वाक्या. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय गे. प्रेज द लॉर्ड. आमी सेवता ती मिसाच्या बलिदानाक वचून आमी सेवता ती संस्कारलेली काल्स आमकां जेजूच्या रक्तांत वांटेली करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता. प्रेज द लॉर्ड. आमी सेवता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत, क्रिस्ताच्या कुडीन आमकां वांटेली करता. जेजू आमी सेवची काल्स आमचे ते जेजूच्या अमलीक रगत आमकां जेजूच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी जायती आसा तरी उंडो एकच. प्रेज द लॉर्ड. उंडो संस्कारलेलो उंडो एकच. देखून आमी एक कूड जाता. जेन्ना आमी पवित्र इगर्जे भितर वचून मिसाचें बलिदान पेटोवन जेजूची कूड आनी रगत सेवतना आमी एकच जाता. आमी खंयची दुसऱ्या कुटुंबाची न्हय. आमी सगळीं जेजू तावन बॅप्टिजम घेतलेली एकाच देवाची भुरगीं जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आदल्या काळार सा पावल ह्या विशयान क्लियर सांगता. कित्याक म्हळ्यार थंय कोणाचें भेदभाव नासलो. प्रेज द लॉर्ड. व्हड आनी ल्हान म्हणली नासली. कोण ग्रेस्त गे आसला तांची पुरा आस्त बदी कोण दुर्बळ्यांक पुरा वांटून दिताले. प्रेज द लॉर्ड. आतां दुर्बळांचे आल्ले इल्ले वांटून गावचे पुरा तांचे वण गावचे आसात. काल तसो बदलला. दुर्बळ्यांक आज जिवंकूच दिनात थोडे फाटी. तांचो जागो हें करचो तांकां देवाचें उतर सांगता दुर्बळ्यांचे एक दूख सकला पडत जाल्यार हांव तांचें फारीकपण घेतलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून दुर्बळ्यांक दूख दिनाकात, गरिबांक दूख दिनाकात, तांचो सांबाळ फाल्यां म्हणसर फाटीं दवरनाकात. आज सांबाळ दिना जाल्यार राती तांकां जेवण आसचें ना. हे पुरा सिस्टम आमकां नव्या सल्ल्यांत जायत्या अशे विशयांत आयकोंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जुवांचो वांजेल 6 अध्याय थंय 50 आनी 1 आमी वाचल्यार हाचे विशयांत 50 आनी 1 50 आनी 6 म्हणसरी वाचल्यार अशें आमकां सांगता देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 51 to 56 म्हणसर. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. जिवो उंडो तो जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले कडेन तुमी पळयल्यार सादारण 132 अजपां जेजूची कूड आनी रगत जाल्लें उंडो आनी रगत तें नीज मांस आनी रगत जाल्लें 132 घडितां आमच्या पवित्र सभेंत फ्रू जाल्लीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नीज जाल्लीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. आनी मस्त कडेन तुमी मस्त जाण आतां वेला काडून येतात तें जेजूचें रूपणें सक्रामेंतांत आयिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त कडेन नवली घडितां घडलीं आसात इंडिया भितर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते कडेन आसा. फ्रू जावन आजुनी ताचे विशयांत टेस्ट जाती आसा. आनी हे मात वेला काडूचे 9 वर्सां उपरांत फ्रू केले आतां. 9 वर्सां उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून
जेजूची कूड आनी रगत न्हीज जावन त्या उंड्या रुपार आसल्या त्या एवकारिस्तांत आसा म्हणलो अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी भावार्थांत स्विकार करचे. मुखार आमी वाचया तेंचें वाक्य. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करूंक म्हणाले आनी आमचे ताचे आनी आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार ही कशें. हें चिंताप संवसारी चिंताप संवसारी चिंताप. आमकां आतां कळिता म्हणून आमकां कोत्ता नाजाल्यार आमी तशें दिसारना गे खंडीत दिसारता. आमकां स्वताय उगडापी जाल्यांत पवित्र सभेन आमकां उगडापी केल्यात देखून आमकां कळीत आसा जेजूक आमी शेवता त्या कुमगारांत तातूंत जेजू खरो सजर आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आजून कितल्या लोकांक कळीत ना न्ही गे. भारत राष्ट्रांत सादारण एक 3% लोकांक कळीत आसतात जेजू उण्या रुपार आसा म्हणून. आमचो क्रिस्तांव तो जायतो लोक आजुनी जेजू क्रिस्ताचेर उण्यांत आसा म्हणून दुबावता. लोक जायते जाण दुबावतात. देखून आज हें आमी प्रूव करून दाखयचे जेजू पळय संतान तो प्रूव केल्लें न्ही एवकारिस्तान जेजू आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. कत्याक नमस्कार करूं नये मागीर तर जेजू आसा म्हणून काय जालें न्हय. तर आज आमची ही सतां आमकां उगडापी मुखार केलें सांगता. देखून जेजून तांकां सांगलें सत सांगून तुमकां सांगता तुमी मनशापताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जीव म्हळ्यार खंयचो सासणीक जिवीत तुमकां आसचें ना म्हणून सांगता. जीव म्हळ्यार जेजू कुडी विशयांत उलयना आमच्या आत्म्या विशयांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें आमी कुडीक 3 पटी जेवता खाता ताच्या इड्यान मदें मदें स्नॅक्स जाय पुरो जाय आमकां न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. तर आत्म्याची गत कितें. आत्म्याचें खाण आमी दिवचें की नाका. थोडी मनशां मात्र खावन जेवून घट्ट आसतात पूण तांचो आत्मो वीक आसता अस्कत आसता. त्या आत्म्याक घटाय दिवचें जाल्यार तांणी कालें करचें. पयल्या सुवातेर एवकारिस्त मिसूचें बलिदान तातूंत आमच्या आत्म्याक घटाय मेळची तें खाण जावन आसा आत्म्याचें खाण. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय तें आत्म्याचें खाण. आमी थोडो वेळ तरी मागण्याक बसूंक जाय तें आत्म्याचें खाण. कशें पळया दानियल प्रवादीचें पुस्तक तुमी वाचा. दानियल प्रवादी तांच्या नेबुकदनेझर रायान तांच्या देवाक मात्र तांणी आराधन करीचें. आराधन करनातल्यांक तांकां कितें उज्याच्या आकट्यान घालच्या फर्माना वेळें. पूण दानियल प्रवादी कालें करता दिसाक 3 फावटी ताच्या कुडांतले एक जनेल उक्तें दवरून 3 फावटी मागणें करता दिसाक सकाळीं दनपारां सांजेर. ताका गत आसा एकादळ रायाक कळल्यार कालें ताची गत ताका सिंहाच्या दोलींत घालो न्ही गे. पूण सिंहाच्या दोलींत कालें कांय जालें गी ताका ना. तुवें कुडीक तुवें कितें खाणचेवान दिताय ताच्या की सडीत तुवें आत्म्याक खाणचेवान दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आत्मीक खाण कितलें चड दिताय तितलें तूं संवसारांत बळादीक जाताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आदीं जाल्यार आमकां सकाळीं उठले बरें मागणें आसलें राती मागणें आसलें दनपार आमी कामाक येताले दुसरें. पूण आतां तें सगळें मायाक जालां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मुखार सांगता पळया जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो. जेजू आनी एक फावटी येवचो आसा ते दाळा म्हाका आनी तुका जिवंत उठयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां ही कूड जिवंतपणाक उठना आमकां आनी एक कूड दिता. प्रेज द लॉर्ड. ती जिवंतपणाक उठची कूड आनी एक कूड दिता. हाचे विशीं सांत पौल मस्तू कडेन क्लियरली सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां मेल्या उपरांत ही कूड आसना ही कूड मातयेक येता. पूण आनी एक कूड जेजू पळय संवसारांत आसतना तो कुडींत सगळ्यांक ताची वळख मेळटाली. प्रेज द लॉर्ड. तो जिवंत जाल्या उपरांत ताणें उंडो मोडटना मात तांकां वळख मेळ्ळी. तेत आपोस्तलांक 3 वर्सां दीस आनी रात म्हणले वरी ताच्या सांगत आसले तांकां ते एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगांची सांग तांची वळख मेळ्ळी ना. हे जाळ घालून फाटी येता आसतना दर्या तेडीर आसले जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी ना. मगदलाच्या मरेक जेजूची वळख मेळ्ळ्यो ना. कित्याक ती आनी एक कूड जेजून आपणायल्ली रुपांतर जावन दाखयलें तेंत तें. प्रेज द लॉर्ड. जेजून ताबोर दोंगरार
रुपांतर जावन दाखयलें सांग तुमी आतां खंयचे ह्या विशयान सांगनाकात मागीर तुमकां कळटलें म्हणून पूण तांकां समजल्या शिवाय मागीरय कळलें ना तांकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून ती कूड विंगड आमकां मेळची. त्या कुडींत आमी येतना आमची कोणाकी वळख मेळची ना. आमकां आनी एक पुनर्जिवंतपण आसा त्या बोरवशान जियेतलीं क्रिस्तांवां आमी. प्रेज द लॉर्ड. हाची स्वता पवित्र सभा आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुखार कितें आखता कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. तर जेजूची कूड आनी रगत शेवल्यार तो आमचे थंय जियेता आनी आमी ताचे थंय जियेता. हांव आनी जेजू एक जाल्या. तूं आनी जेजू एक जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां मागीर तुमी जेजूक सोदून वचचे म्हूण आसाय. तुमच्या भितर ता न्ही तो. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या भितर तो जियेता न्ही. आमीच न्ही देवाचें मंदिर आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मुखार सांगता 57 सांगता आमकां 57 जशें जिवंत बापान म्हाका धडला आनी बापा वरवीं हांव ही जियेता. पळया जेजू कोणा वरवीं जियेता? बापा वरवीं. आमी कोणा वरवीं जियेता? जेजू वरवीं. जेजू वरवीं आमी जियेता. जेजू बापा वरवीं जियेता. बाप आनी जेजू एकत. देखून हांव आनी जेजू एकत. तर आमी तेगे एकत पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता. ते एक जण आनी हांव ताचे सांगता. 4 जण आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर थोड्यांनी सांगता एक सुरी एक सुरो एक सुरी. ही सांगतात आसात न्ही बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारांत एक सुरे म्हणलें कोणी ना. कोण बापाक पुताक पवित्र आत्माक वळखना गे ती मात्र एक सुरी जातात. प्रेज द लॉर्ड. ती कुटाम आसूनय एक सुरी जातात. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फाटी कुटाम आसा घोव आसा बायल आसा भुरगीं आसा सगळीं जाल्यार आमकां थोड्यांक एकसूरपण भोगता. कित्याक आमकां करेक्ट वळख ना. पूण आज सोम्या समय आमी आसां जाल्यार आमकां एकसूरपण भोगना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 11 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां सांगता. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. कित्याक जितले पावटी तुमी वो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सुमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेजूक जावं दी जेजूच्या रक्ताक जावं दी आमच्या पवित्र सभेंत कॅथोलीक पवित्र सभेंत कुमगाराक मान दिता तितलो खंयचेय दुसऱ्या पंगडांनी दिनात. प्रेज द लॉर्ड. देखून थंय 11व्या अध्यायांत कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 11व्या अध्यायांत थोडी संगती आनीकय आमकां कळीत जातात. बरें करून सुमी आमकां कळीत करता. सांग पावल ताचे विशयान बारीक बरें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाब तुका सुमया जेजू. वंदन तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सुमयाची जेवणाची कथा म्हणून आसा 1 Corinthians chapter 11 23 आमी आमची ती एक तपासणी करची बरी केदाळ्या मिसाच्या बलिदानाक येताना थंयच्यान आमी वाचया 23 जें कितें सोमया लागचें हांवें घेतलां. कोणें सांग पावलो न्हू. सोमयाचें कितें सोमया ताणें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजू न्हू तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हजे उगडासाक करा. बेटवणी करतना उतरां आमी आयकता न्ही. तेच परी ताणें जेवण जाता ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो आसलो. जितले पावटी तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. आनी मुखार म्हणटा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सुमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्या. देखून हांगा तावन बारीक गरजे 27 वाक्यातावन 27 बारीक गरजे. देखून जो कोण फावून आसतना हो उंडो खाता वा सुमयाच्या काल्सींतल्यान पियेता तो सुमयाच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. देखून आमी मिसाचें बलिदान
आराम करच्या पयलें वचून इगर्जेन बसवून आमच्या पातकाच्या बॉक्सान मागाचे. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मात्र नाही मस्त लोक त्या इगर्जेन येता. एकल्याने केल्ल्या पातकां खातीर तुवें बॉक्सांनी माग मस्त जाण पातकाच्या बॉक्सांनी मागनांत वचून कुमगार काण घेतात. फावते बरी मिसाचें बलिदान भेटयनासतना कुमगार काण घेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी तांच्या खातीर मागाचे. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देखून जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी सोमयाच्या कालसींतले पियेता तो सोमयाच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासून तो हर एकलो पयलें आपली झडती करूं. पयलें म्हळ्यार मिसाचें बलिदान आराम जावच्या पयलें वचून आपली झडती करूं आनी मागीर आनी उपरांत तो उंडो खावं आनी कालसींतलें पियो. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपली ती केस्त खाता आनी पियेता. बार डेंजर. मिसाच्या बलिदाना वचून नाफो जावन आमी कुमगार काण घेवन वचप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडे फावटी कितलीं वर्सां कुमसार जायनासतना वचून कुमगार काण घेतात. कितले फावटी घरा झगडून वचून कुमगार काण घेतात. वाटें येतना कोणा गाळी सवाय दिवन वचून कुमगार काण घेतात. हांची गत गली मागीर पळय क्लियर सांगता. देखून तो आपलीच ती केस्त खाता आनी देखून तुमचे मदें जायते जाण अस्कत जाल्यात. अस्कत म्हळ्यार आत्मीक तरांनी अस्कत कुडी ती अस्कत. मतीन सारकें आसा जावंक पुरो पूण अस्कत जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थोडे पिडेस्त जाल्यात. जायते पटी पिडा येवंक एक कारण आमकां नितळ म्हणून नितळ काळजान आमी आराधना करूंक आसा. नितळ म्हणून नितळ काळजान वचून बलिदान भेटोवंक आसा. वायट करून खोटेपण करून वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक ना. मिसाचें बलिदान भेटोवंक गेल्यार कुमगार काण घेवन वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून पळया पूण पळया ते आनी एक पिडेस्त जाल्यात आनी साबार मरण पावल्यात. ना फावो जावन कुमगार काण गेल्या वरी आत्मीक मरण तांकां आयिल्लें आसा. आत्मीक मरण. कुडीचें मरणा विशय न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आत्मीक मरण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया पूण आमी आमचीच पयलें जडती केल्ली जाल्यार मिसाच्या बलिदानाक हेच्या पयल्यान तिल्ले पयलें वचून आमची जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाच्या जरतेक आमी येते नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पूण संवसारा बराबर आमकां केस्त मेळना जावच्याक समिंत आमकां अशें शिक्षा लावन नितीच्या वाटेर हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या पासत म्हज्या भावानो तुमी जेवणाक सांगता मेळ्ळ्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ही जेजूच्या सोमयाच्या जेवणाची कथा जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी फावो तो मान दिचे, फावो तो गौरव दिचे. नितळ मन आसचे, नितळ काळीज कोणारे पुरा घरांनी आल्ल्या भावा भयणी कडेन रागार रावून वचून कुमगार काण घेवचो जाल्यार कालन जायताची गत समजून काण घेया. इम्पॉर्टन्स आमी कळीजे मिसाच्या बलिदानाचे. इम्पॉर्टन्स करेजे आमकां युकरिस्ताचे. इम्पॉर्टन्स करेजे जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचे. हे संगती खंडीत आमी समजून काण घेवचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते कोरिंथीचे पत्र 12वा अध्याय पयलें पत्र 12वा अध्याय 13वा वाक्य सांगता. 1 Corinthians chapter 12 verse 13 कूड एक जाल्यार 12:13 आमी समेस्तां जुदेव आनी हेर जातीच्या स्वतंत्र जाणां आनी गुलामां एक कूड जावच्या खातीर एकच आत्मा पवित्र स्थान आमी घेतलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी एकच आत्मा आमकां समेस्तांक पिवन कसो दिला. जेजून त्या समारेच्या स्त्रियेक उदक पिवंक दिल्लें. खंयचें तें उदक एंतने आत्म्याचें उदक, आत्मीक उदक तिका पिवंक दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकांय हर एक फावटी आमी नितीच्या वाटेन चलता जाल्यार आमी एक नितळ चिनी, नितळ निर्मळ, नितळ मन आमी आसून आमी जियेता जाल्यार आमकां कितेंच बेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता माथेवाचो वांजेल 25वा अध्याय 40वें वाक्य. मॅथ्यू chapter 25 verse 40 ते आमकां क्लियर सांगता. तो वळराय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी
म्हज्या ती ल्हान भावामदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. सेवा मीस बलिदान आखेर जालें. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन धाड. वचून येया. येतना कालें करनार जे रिपोर्ट आनेजे गेल्या उपरांत रिपोर्ट आनेजे. जेजूक रिपोर्ट दिवचे आमी ते कालें केलां गी म्हणून, बरें केलां गी, कांय तरी बरें केलां गी. देखून आमी जायतेक बळ्या ल्हानांतल्या ल्हानांक आमी कुमोग करूंक वचचें. प्रेज द लॉर्ड. दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. हें जावन जे आमचे जेजूच्या कुडी रक्ताची संभ्रम आमी आचरण करूंक जाय. मिसाच्या बलिदानाक देखून इम्पोर्टन्स दिया आमी मिसाच्या बलिदानाक. सदांय आमी मिसाक वचूंक प्रयत्न करया आनी वेताना आमकांच आमी प्रिपेर करून या. प्रिपेर करून वसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 मिनीट लेटी वचनाकात, 1 मिनीट पयलीं फाटीं वचनाकात. रावा बरें कर. सगळें कित्याक म्हळ्यार एका मिसाच्या बलिदानांत आशिर्वादां आसात ती आमकां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून ह्यो संगती तुमच्या गमनान दवरा आनी आमी एक नितळ निर्मळ मन आनी काळीज घेवन आमी देवाक आराधन करूंक या. आनी हर एक दिसा आमी मिसाचें बलिदान भेटयतना नितळ म्हणून नितळ काळजान तें आमी भेटोवंक, सतान आनी आत्म्यान तें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तें सगळें एकडे बार आमी उबे रावया. देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया. आमी केल्ल्या येदोळ फावो ते बरी त्या मिसाच्या बलिदानाक आमी मान दिवना जावंक पुरो, गौरव दिवना जावंक पुरो. नितळ म्हणून नितळ काळजान जेजूक आमी स्विकार करूंक ना जावंक पुरो. बक्षाने मागया. जेजू आमकां बक्षी जेजू. तुजी कूड आनी रगत सेवल्या वरवीं समिया जेजू आमकां खंयच्याय रितीची अस्कत काय पिडा शिडा निरासपण सलवणी आयल्या जाल्यार जेजू आमच्या तावन काड जेजू. नितळ कर, म्हाका पवित्र कर. तुज्या अमलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर जेजू. पवित्र कर जेजू. म्हजी पातकां बक्षी जेजू. म्हज्या गुण्यां बक्षी जेजू. जेजू हर एक दिसा आमी मिसाच्या बलिदानाक आमी भितर जाता जेजू आमकां नितळ कर, पवित्र कर जेजू. ताचें प्रामुख्यता आमकां कळीत कर समिया जेजू. तुज्या कुडी रक्ताक मान करूंक, तुज्या कुडी रक्ताक आमी सड आनी सड गमन दिवंक आनी फावत वरी नितळ म्हणून नितळ काळजान तुका स्विकार करूंक जेजू आमकां काकुळत दाखय जेजू. आमकां बक्षी जेजू. नितळ कर, आमकां पवित्र कर. तुज्या अमलीक रक्तान धुवन आमकां नितळ कर, पवित्र कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हदर बाबा बरे कलवर दग शंदर बरे करबलर कल जीसस. By the mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah 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 hallelujah. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ
ಹತ್ತಿರದವ. ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ದೀನನನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ, ದರಿದ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. 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 ಆಶೀರ್ವಾದವನು ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ.
ಹುಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷ ಸಾಲದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ. ಓ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷ ಸಾಲದೆ. ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಬಿನೇಜರೇ, ಎಬಿನೇಜರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ. ಎಬಿನೇಜರೇ, ಎಬಿನೇಜರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ.
ಎಲ್ರೋಯಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಮನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೆಹೋವರಫಾ ಯೆಹೋವರಫಾ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಯೆಹೋವರಫಾ ಯೆಹೋವರಫಾ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿರುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧನೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರುಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು
ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು, ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ದಣಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಳೆತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ ದಣಿವಿನ ಅಂತ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಳೆತ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಚಂದರ ಬರಿ ಕರ್ಮರ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परदान का बाबा, परदान का जैसे परदान का पवित्र आत्मा, महिमा का जज, महिमा का पवित्र आत्मा, अगलाब्द का बाबा, अगलाब्द का पवित्र आत्मा. जय जय का बाबा, जय जय का पवित्र आत्मा. होशाना का बाबा, होशाना का पवित्र आत्मा. हालेलुया 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 हालेलुया. शतर बाबा बाबा परदान परदान महिमा 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 महिमा. ओ तारा बाबा 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 रका इधर बाबा 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 हीरा बाबा रका बाबा सीधर हीरा बाबा रका लवर रका सुंदर बरकर रका बरसत बरकर बरकर हालेलुया 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 हालेलुया. हीरा बाबा रका लवर रका सुंदर बरकर बरकर जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी.